नमस्कार. गोवा मिड-डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. आता खबरो विस्तारान. गोयभर अरिश्ट काळात पुलीस आणि फायर सर्व्हिसी बरोबर आपदा सखी आणि आपदा मित्र रोखडेच दिसतले. सरकारान स्कीम चालीक लायल्या अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. गोंयांतूय नॅशनल फायर सर्व्हिस डे जालो. मुखेल सुवाळो सांत इनेज फायर सर्व्हिस हेडक्वार्टर्सात जालो. संकट काळात फायर ब्रिगेडीच्या सेवेची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. देख देणो वावर करतल्यांचो भोवमान केलो. फायर एक्सटिंग्विशर मेकॅनिझम आता वॉटर मिस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणतात. हाजे मातशें हायर वर्जन म्हणल्यार क्विक रेस्पॉन्स फायर टेंडर्स. And welcome you all to these most solemn functions observed across our country. Now we'll observe 2 minutes silence in memory of firemen martyrs who have laid down their lives while on duty. खंयसरी उजो लागू किंवा आनी कसली एमर्जन्सी आसूं आमकां पयली याद जाता ती आमच्या फायर डिपार्टमेंटाची. आतांच आमी तांकां सर्टिफिकेट दिवन एप्रिसिएट केले, ज्यांची तोखणाय केली. आमी म्हणटा की आपल्या जिवाची पर्वा न करता कितल्याशाच जाणांनी दुसऱ्याचो जीव वाचोवपा खातीर सातत्यात तत्पर आशिल्ले आमचे फायरमॅन फायर ऑपरेटर्स हे सदोदीत तत्पर आसतात. आमी हाज्या बाबतींत तांकां लागपी अपग्रेडेशन आसतलें, तांकां लागपी वेरियस इक्विपमेंट आसतले. फाटल्या म्हज्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे इक्विपमेंट्स सेफ्टी खातीर लागपी तांकां सगळ्यो प्रिकॉशन्स आमी डिपार्टमेंटाक घेतल्या आसतना दिसता. हातूंतच आमी पळयता की हाज्या फुडें अपग्रेडेशन करपा खातीर आमी म्हणटा की आपदा मित्र स्कीम, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आपदा मित्र स्कीम जी आमकां गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाची आशिल्ली. इट इज ऑलरेडी म्हणजे आपदा मित्र आमी सिलेक्ट केल्या. त्या आपदा मित्रांक ट्रेनिंग दिवन आमी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आपदा सखी आणि आपदा मित्र ह्या दोनूय तरेचे जेंट्स आणि लेडीज हे दोन्ही अपॉइंट करतले. ज्या निमित्तात आमी म्हणटा की तांकां तेच्यो स्कील अपग्रेडेशन जातल्यो आणि ज्या वेळार डिझास्टरच्या वेळार एमर्जन्सीच्या वेळार म्हणजे आमच्या फायर सर्विसीस पुलीस डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर आपदा मित्र आणि आपदा सखी हे खूप मोठ्या प्रमाणात काम करता आसतना आमकां दिसतले. भारताचो संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची आज 131वी जयंती. राष्ट्रीय पावण्यार प्रधानमंत्री मोदीन आंबेडकराक आर्गां ओंपली. गोंयांतूय सरकारी पावण्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान संविधान निर्मात्याक आर्गां ओंपली. गोंयभर आंबेडकर जयंती निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची 131वी जयंती राज्य सरकारान साजरी केलेली आसा हांगा आंबेडकर गार्डनात. त्या वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंत CM जे गॅस्ट आशिल्ले तांच्यांनी सांगले की ह्या वर्सा भितर तो तांकां आंबेडकर भवन तयार करपाक येतलो. दुसरी गजाल म्हळ्यार CMन आनी एक गजाल सांगले की खुबशे स्किमी आहा जे बॅकवर्ड क्लासी खातीर आसतात ते स्किमी सारके आयज मेरेन लोकां मेरेन पावले ना. कितले लोकांची घरां जावना अजून ते सगळे स्किमी ह्या फावट तांणी संकल्प केला की ह्या वर्सा भितर सगळे 100% लोकांक हे स्किमी दिवपाक येतले. म्हणजे पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत या समाजा खातीर काम करपी म्हणजे जांकां आमी नुकतेच पुरस्कार दिले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार गोंय सरकारच्या वतीन जो दिलो वता हे फावटी आमी 5 जाणांक दिले. तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनयता आसतना माननीय मोदीजी देशाचे जे पंतप्रधान आसात तांच्या विचारात परत एकदा विचार त्याचे फुडें व्हरता आसतना म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी तांचें सरकार आमच्या सोशल डिपार्टमेंटात 100% सगळ्या योजना खातीर स्कीम आसा. म्हळ्यार त्यो लोकां पर्यंत पावपाच्यो गरज आसा. त्यो फक्त लाल फिटाच्या फायलीत आसल्यो म्हणून जावच्यो ना. आनी त्यो पावपा खातीर 100% प्रयत्न आमच्या डिपार्टमेंटाचो आसात. पण ताच्या भायर आमचो नवीन डायनामिक मिनिस्टर निश्चितच इनिशिएटिव्ह घेतलो की आम्ही संकल्प करूया या आझादी का अमृत महोत्सव या विचाराचेर आमचो संकल्प आसतलो की गोंयांतलो आमचो एकूय मागासलेल्या भावाचो घराची योजना आसतली किंवा शिक्षणाची योजना आसतली हाज्या पासून वंचित उरचो ना. हाज्या खातीर आमी काम करतले.
आंबेडकर भवन फाटल्या टेन्युअरात आम्ही जागा दिवपाक सोशल वेलफेअरा कडेन यशस्वी जाले, पण निश्चितरित्या ह्या वर्साच्या भितर आम्ही फाउंडेशनूय स्टोन घालतले आणि कामाकूय सुरवात करतले. उदकाच्या बिलांक आता चॅक आणि डीडी बंद जातले. वीज बिला प्रमाणूच उदकाच्या बिलांचो पेमेंट भारत बिल UPI वरवीं करपाचो काबालाचो प्लान. दर म्हयन्याक बिलां मेळनात, ताका लागून एकदाच मोठी बिलां भरूंक कास्तीक जाता. आतां खंय खाते दर म्हयन्याक बिलां धाडटले. उदकाच्या मिटरिंग आणि बिलांक नवी टेक्नॉलॉजी हाडपाचो मंत्र्याचो प्लान. 1,10,000 लोकांक जर स्कीम बऱ्या पडल्या, 16,000 लिटर फ्री मेळ्ळा, 1,57,57 चिल्लर लोकांक जर कांयच प्रॉब्लेम ना, हे 28,000 लोक जे बोवाळ मारतात पळय ताका कित्याक प्रॉब्लेम जाला, म्हणजे तेंचे कडेन कितें तरी प्रॉब्लेम आसा पूण हे प्रॉब्लेम जाता. ह्यो गोश्टी जातात. दुसरी गोष्ट जी आसा, आतां कितें जालें की आमी आतां स्पॉट बिलींग केलां आनी स्पॉट बिलींग आतां ऑनलायन मंथली बिलींग करपाचें हांवें हयस घेतलां की एवरी मंथ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, म्हणजे मंथ ऑफ मे बी जून ऑनवर्ड्स मंथली वॉटर बील घरा कडेन लोकां कडेन पावतले. प्लस एक सिस्टमा भितर जे कोणाक सपोज बील दिवना, आमी स्पॉट काडला आनी तें बील शेणलें, मे बी कोण घरा कडेन नाशिल्लो कितें जालें जाल्यार ताका ईमेलान तेणी रजिस्टर करपाक जाय. सगळे गोश्टी करतले. दे हॅव टू फॉर्म. आनी हांव डीडी आनी चॅक बंद करता, जशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी बंद केल्ले. आनी आमी भारत बील पेमेंट सिस्टमाचो गेटवे आमी ऑलरेडी इंटिग्रेट करता. इनोव्हेशन करूं ना, इंटिग्रेट करता, कित्याक इंटिग्रेट करतरी खंय तरी वयर सकयल जाता. सो इंटिग्रेशन चालू आसा आनी तितूंत भितर सगळे मिडियम्स ऑफ पेमेंट करतले. जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भितर ज्यो गोश्टी केल्ल्यो, ज्यो पेमेंट करपाच्यो फॅसिलिटी बँकांनी घेतलेल्यो, त्योय आमी चालू करतले. मुख्यमंत्र्यान चोरला साखळे हायवेच्या कामात घाळपणां केले म्हूण ज्युनियर आनी असिस्टंट इंजिनियरांक सस्पेंड केल्यात. उपरांत रोखडीच खंय नव्या टेंडराची प्रक्रिया सुरू जाली. टेंडर 19 ते 21 एप्रिलाक उक्ते जातले. रस्त्याची कामां टायमार तडी लावपाचो यत्न. चीफ मिनिस्टरानूय आमकां हें करपाक लायिल्लें आसा आनी आमी करून तें पावसा पयलीं करपाचो प्रयत्न करता. तितूंत भितर जर परतून कॉन्ट्रॅक्टर तसो सांपडलो तर ताका PWD ब्लेम करूंक शकना. सो आमी प्रयत्न करतले. कितें जाता तितलें कितें शॉर्ट टेंडर काडून आमी इवन एक्सपेंडिचर सँक्शन घेनासतना वर्क ऑर्डर इश्यू केल्या. म्हणजे ओपन करून फर्स्ट टायम अशें केल्लें आसा की आमी ओपन केलो टेंडर आनी वर्क ऑर्डर इश्यू केले आनी सायमल्टेनियसली मागीर आमी ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घराक नंबर दिवंक पंचायत वा पंचायत सचिव पैसे मागता म्हूण कोणूय बरोवन दीत जाल्यार दोशींचेर खर कारवाई करतलो म्हूण पंचायत मंत्री माविन गुदिनोचें उतर. घरांक नंबर दिवपाची प्रक्रिया सोपी केल्या. घरांक नंबर मेळ्ळे म्हूण तें घर कायदेशीर जालें अशें ना. कायदेशीर करपा खातीर प्रक्रिया योग्य वेळार हाडटले अशें तो उलयलो. सोमारा खंय तो घर नंबर दिवपाचे इश्यूचेर बसका घेवपाचो. If anybody gives it in writing to me, a written complaint against any panchayat secretary or panchayat, I will take strictest action against the panchayat. हे कायद्याचे भायर ते आपली मागणी करता लोकां कडेन, लोकांक सतोवपाक. आनी लोकांक केन्ना ते सतयता, जेन्ना लोकां कडेन पयशे घेवपाक जाय हावज नंबर दिवपाक. हांवें म्हणून सारको मिनिमम सिम्प्लिफायड प्रोग्राम केल्लो आसा. सादें नुस्तें एक एप्लिकेशन जाय हावज नंबर अलॉट करपाक, एक फोटोग्राफ मारपाचो आनी सर्वे नंबर घालपाचो आनी ते एज प्रूफ हे घर एक्झिस्टिंग आसा म्हूण पंचायतीन दिवपाचें आनी पंचायत तांकां हावज नंबर दिता. हें केलें म्हूण घर लिगल जायना. लिगल करपाचो प्रोसिजर दुसरो, तो आतां येतलो, आमी हाडटले ते योग्य वेळार. हे ओन्ली अलॉटिंग अ हावज नंबर, एक आयडेंटिफिकेशन. नाजाल्यार हजारांनी हेजे पयलीं घरां आहलीं हावज नंबरूच ना, म्हणजे तांकां ओळख ना. ते आमचे गोंयकार न्हू, ते घरान रावता ते. हांव दाखयता विलेजीन कितलीं घरां तशें आतां हावज नंबर आतां दिला ती हे काडात. पूण हेजो अर्थ हे न्ही की आमचे सेक्रेटरी आसा, आमचे थोडे पंचायत बॉडी आसा, आपली मनमानी करता, डॉक्युमेंट मागता, हें तें हाड म्हूण सांगता. हे गरजूच ना. हांव सोमारा मिटींग घेवन हें परत थ्रेश आवट करून आनिकूय जाय जाल्यार आनीक सर्क्युलर काडटलो आनी जे तोरी आसतना इन्सिस्ट करता हांव तेजेर कारवाय करतलो. साखळे हावसिंग बोर्डात 17 एप्रिलाक महालक्ष्मीची मूर्ती स्थापना. त्या निमतान 17 एप्रिल मेरेन वेगवेगळे धार्मिक विधी कार्यावळी जातल्यो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फाटल्याच सप्तकात कोल्हापुरा महालक्ष्मी अंबाबाईचे दर्शन घेवन आयला. कोल्हापूर अंबाबाईचे दर्शनाक तो यो वच करपी. मुख्यमंत्री रावता थंय हावसिंग बोर्डात आता महालक्ष्मीचे देवस्थान. 14 तारीख मूर्तीचे आगमन जालें आसा. 5 वरांचेर
परत 15 तारखेक आमची स्थापना सुरवात जातली. 15/17 हो मेन दिवस आसा. तेन्ना दनपार 12 वरांचेर श्री महालक्ष्मी देवीची स्थापना. 3 दीस तरेकवार कार्यावळ जावपाची आसा. देवादयेन सगळ्या देवाच्या दत्त महाराष्ट्राच्या देवतेच्या आशीर्वादान आणि आमकां हांगा आमच्या वाड्याचेर आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत लागला. तांचो हांगा भरपूर पालो आसलो, आशिर्वादूय आसलो आमच्या, म्हणून आमी इतली फुडें सरली. हांव सगळ्यांचे परत एकदा जे डोनर्स आसा त्यांचे मोठ्या काळजान आभार मानता आणि तुम्ही आमच्या जाता त्या ह्या 4 दिसाच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशें तुमचे कडेन नम्रायेचे मागणे. मोपा एअरपोर्टार आत्र्या पैऱ्यान मोर्चा, बुधवारा परत मोर्चा. शेकड्यांनी कामगारांचो जमाव एअरपोर्टाच्या गेटीर एकठांय. पगार पडूंक ना म्हूण खंय मोर्चा. गेटीर पोलीस फोर्सूय पावलो. फाटल्या फावट एअरपोर्टाच्या एडमिन बिल्डिंगेचे हारशे फोडिल्ले, ट्रकांक उजो घाल्लो म्हूण बोवाळ जाल्लो. मोपा एअरपोर्ट हांगा आयज सकाळी जे वर्कर आसा भितरले जे काम करपी वर्कर जे आसा तेंच्यांनी पेमेंट मेळोंक ना खातीर तेंच्यांनी स्ट्रायक केल्ले. पण आमकां आतां भितर वचपाक दिना आनी खंयचेच इन्फॉर्मेशन ते भायर करपाक दिना. त्या खातीर आमी आतां सद्या भायरूच आसा. पूण भितर पोलीस भितर गेल्ले म्हणून सांगलेले पण अजून मेरेन काय भायर आयलेले आमकां दिसूंक ना. एकंदर सद्या जे डे बाय डे जे वर्करांचे इश्यू जे आसा मोपा एअरपोर्टार जे काम करपी आसा ते इनक्रीज जायत आसा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणी. सगळ्या संवसारा बरोबर गोंयांतूय क्रिस्तांवांनी आज मॉन्डी थर्सडे भक्तिभावांनी पाळ्ळो. जेजूचो निमण्या जेवणाचो दीस म्हूण गूड फ्रायडेच्या आदलो ब्रेस्तार पाळटात. जेजूच्या मानवतावादीची याद म्हूण पाद्री 12 जाणांचे पांय धुता. जेजून 12 शिश्यांचे पांय धुवन निमाणें जेवण घेतिल्लें. त्या दिसाचो उगडास. उपरांत ते राती कडेन ताका खुर्सार मारिल्लो. आज मॉन्डी थर्सडे. मोरपा एअरपोर्ट लिंक रोडा खातीर जमीन संपादना आड थळाव्यांनी घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. सरकारान हायवे कायद्या सकयल भूंय संपादन केल्लें जाल्यार थंयचो लोक फेअर कंपेन्सेशन कायद्या सकयल सरकारान जमीन घेवंक जाय आशिल्ली असो दावो करून मायज लुकसाण भरपाई खातीर हायकोर्टान गेल्ले. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक. परत मेळया. आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो सरकाराचो निर्णय कायद्याक धरून ना म्हूण एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगीसाचो दावो. गोंयांतल्या कायद्या प्रमाण 12 जाणांकूच मंत्रीपद मेळूंक शकता. ज्या पद्दतीन राणेक कॅबिनेट दर्जो दिला ते पळयल्यार हो आंकडो 13चेर पावता म्हूण आयरिशान मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठात जनहीत याचिका घाल्या. ताचेर 25 एप्रिलाक सुनावणी जातली. I have moved the Honorable Bombay High Court at Goa over the abuse of law by the Goa government in according the former Chief Minister of Goa, Mr. Pratap Singh Rane, lifetime cabinet status. This is according to all the advocates I spoke, totally against the rule of law. So I placed the whole issue before the Honorable High Court. The Honorable High Court has agreed to hear this matter on the 25th of this month because it's a legal challenge to the decision taken by the Goa government to give Pratap Singh Rane, the former Chief Minister of Goa, lifetime cabinet status. This is impermissible in accordance with law. I placed before the Honorable High Court the complete details and the scenario in which this whole thing was cooked up. I have also placed before the Honorable High Court the meeting that Mr. Pratap Singh Rane had with the then BJP in charge of Goa, Mr. Devendra Fadnavis, where this whole thing was cooked up to give the former Chief Minister his lifetime cabinet status. So all these facts will be considered by the government, and it is interesting to note that in 2007 the then Goa government headed by Digambar Kamath had appointed 2 parliamentary secretaries with cabinet status, Mr. Nilkant Haldankar and Mr. Francisco Silveira. So in 2007 I had moved the then Honorable High Court, and the then Honorable High Court headed by then Chief Justice Swatantra Kumar and Justice Nelson Brito
have given a detailed judgment that there cannot be any abuse of law, because the law in Goa is that Goa cabinet can be restricted to 12. Today, Pratap Singh Rane is the 13th minister in the Goa cabinet by the manner in which cabinet status has been given to him. So all these facts will be argued before the Honorable High Court, and I am sure the Honorable High Court will rule. And I am looking forward that this whole issue may be resolved by the Honorable High Court, whether the granting of lifetime cabinet status to a former chief minister or to a former minister is permissible in accordance with law. 9 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टार काम केले. कोविडाच्या काळातूय फाटी सरले ना. आता सरकार घरा बसपाक सांगता. IPHBच्या कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आझाद मैदानार धरण्यार काँग्रेस म्हणटा आदी सरकारा कडेन रेग्युलरायज करपा विशीं लेखी मागणी घालात. इश्यू लावन धरता. आयज आमी अशें आसले आमकां की हे जे कोण न्यू कॅन्डिडेट आसा तांकां घेवच्या पयलीं आमकां फिक्स करतले म्हणून, पूण न्यू कॅन्डिडेट घेतले, न्यू पोस्ट भरले तरी सुद्दां आमकां तेंच्यांनी फिक्स करूंक ना. ताका लागून सर आमचेर अन्याय जाता. कित्याक तेंच्यांनी फिक्स करूंक ना? फिक्स करूंक ना तेन्ना रेग्युलायजच करचें सोडून रिन्यू पासून करूंक ना तेंच्यांनी. आमकां डायरेक्ट भायर काडले. जे पुलिसेक 4-4, 5-5 घेवन येताले तांकां एका वायलंट पेशंटाक, तेन्ना तेंचेर कंट्रोल जायनासले तरी आमी बरे उलोवन सर एक दोग जाण सांबाळताले सर. इवन तांकां रेफरन्स पासून जेन्ना IPH पासून GMCन येताले तेन्ना सुद्दां आमी दोग जाण हँडल करताले. पूण पुलिसांक 4-4, 5-5 जाणांक ते आयकना नासले सर. एक्चुअली जशें रिन्यू करून सुद्दां आमकां फिक्स केले जाता पूण करचे आनी हेतूनसून आनीक आमकां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करूंक अशें नाका. आमची एकूच मागणी आहा की आमकां रेग्युलायज करपाचें. आनी मेन म्हणजे सर कितें आनी आमची एजूय आमची कमी आतां एज सुद्दां आमची 40, 45, 46 तशी आमची एज. थोडे तर वर्सांनी आमकां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूज करूंक रावले जाल्यार आमचें लायफ कितें आसा. IPHBच्या वर्करांचो इशू आयकूंक काँग्रेस आझाद मैदानार पावली. First, let them make a letter, their representation that they should be made fixed. They are demanding after 9 years, they are being told to stay at home. 9 वर्सांनी तांकां घरा राव म्हणून सांगलां. आतां तेणी कोविड टायमारूय काम केलां, सगळे ऑड टायमार तेणी काम केलां. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले 9 वर्सां. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायत आसलो, सारकें न्हू? आतां कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले आनी उडयले. आमचें म्हणणें कितें आयज तांकां काडला आनीक आतां कितकेच लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. प्रत्येक मनशाक जर तर अशें कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले जाल्यार तेणी करप कितें? प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. गोंयची बॉम जिजस बेसिलिका ब्रेस्तार ते आयतार सकाळ मेरेन ट्युरिस्टां खातीर बंद. क्रिस्तांवांचें सध्या पवित्र सप्तक चल्लां. आयतारा सकाळी 11:30 उपरांत ट्युरिस्ट आनी बाकीच्या लोकां खातीर चर्च उक्ती जातली. ह्या सप्तकांत मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्रायडे आनी आयतारा इस्टर संडे. On Monday, Thursday, we have the services in English at 5 o'clock. On Friday, we have the services at 3 o'clock in English. And on Holy Saturday at 11 o'clock, just before midnight, we have the Easter Vigil in English as well. On the following day, Sunday morning, we have 3 masses. 2 masses are in Konkani, that is at 7 and 8, and at 9:15 we have the Mass in English. So the services in the Basilica are during the novena, during the Holy Week are in English, while on the other side at the cathedral they are in Konkani. We have been avoiding the intake of tourists because the environment becomes a little more noisy. So to keep this environment and to prepare ourselves and the church for the services, we have this church, the Basilica, closed for the 3 days. And we are open for the Catholic community, be they Goans or they come from other places in India or abroad, so that they can participate in the Holy Triduum, which is Monday, Thursday, Good Friday and Saturday. FIFA
फिफा 17 वर्सां सकयल्या संवसारीक बायलां फुटबॉल सर्ती खातीर फिफान भुवनेश्वर, गोंयांत फातोड्ड्या आनी नवी मुंबय अश्यो भारतांतल्यो 3 सुवाती गेमी खातीर जाहीर केल्यात। 11 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर मजगती ह्यो गेमी जातल्यो। गोंयांत फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियम फायनल जाला। स्वित्झर्लंडाच्या ज्युरिचात 24 जूनाक सर्तीचो ड्रॉ जातलो। खबरो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।